नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीचेर हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा जिल्ह्याच परमळू हे कार्यक्रमाक आज हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित आसाची श्री विनायक पै. नमस्कार, तुमकां स्वागत. नमस्कार. तर तांगेल बद्दल एक थोडे हांव परिचय करून दिता आनी तदनंतर आमी तांगेल्या उलोवच्या सुरू करूया. विनायक पै हांणी मूळ कुमठाचे. सध्या त्यांनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ह्या कंपनींतू MD आणि CEO म्हणून कार्यरत आसाचे. तांचे पूर्व त्यांनी US, युरोप अनेक देशांतू विविध देशांत काम केल्या किंवा हांगसान ते देशांतू संपर्क करून उद्योग बी केला. अनेक उच्च नावाजलेल्या कंपनींतू त्यांनी उच्च पदाचेर कार्य केल्या. कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग पुणा हांगा इंजिनियरिंग डिग्री, त्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री मॅनेजमेंटांतू आणि एक्झिक्युटिव्ह MBA हे IIT मुंबईचे शैलेश मेहता स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट हातूंतल्यान घेतल्या. आमगेल कोंकणींत एक म्हणणी आसा, भरील कोळसो केन्ना तळकना. तशी इतलं पुराय ज्ञान त्यांनी मेळयल्या जाल्यार अतिशय साधारण व्यक्तिमत्व अशी तांगेल लोकां बरोबर संपर्क येईल तेन्ना दिसून येता. आतां हांव हे संदर्भारी तांगेली माहिती वट्ट केली तेन्ना म्हाका तांगे बद्दल हो गुर्तू मेळ्ळो. तशें करून आतां आमकां सर्व कुमठा जनांक तांगे बद्दल अतिशय अभिमान आसा. तांगेले उलोवन तांगे बद्दल आनी इतलें आमी जाणून घेवया. तुमकां आनीक पण स्वागत. आतां म्हाका एक पयले प्रश्न म्हळ्यार तुमी मूळ घर कुमठांतू, आजळ सुद्धा कुमठांतू, देखून तुमकां कुमटे बद्दल कसो भावना आसा अशी? कुमटे बद्दल मारी एकदम स्पेशल प्लेस आसा. पयलीं म्हगेलो जन्म कुमठांतू जाल्लो आनी म्हगेल दोनी आबो आजोळ कुमठाचे. आनी मेन म्हळ्यार आमी सान आसतना फुल वेकेशन 3 म्हयने कुमठा वचून राबता आशिल्ले. तशें जावन एक 10-12 वर्स फुल स्कुलाचे आमी थंय वचून खंय खंय कसकसा आसा पुरा गोतस कुमठाचे. आणि ताजे नंतर बी आमी वर्सां वता उरताची. म्हळ्यार आतां पळय, आतांचे आमी रोज म्हळ भितर कसले इंडिया टूर, फॉरेन टूर पळयताची. पयले फक्त आजोळ तितलेची अशी. बरोबर आसा. तशें करून तुमकां कुमटे बद्दल अतिशय मोग आसा. आता तुम्ही विदेशी कंपन्यांत काम केला जास्त का? सर्व पहिले हे टाटा प्रोजेक्ट्सात जॉईन जावचे पहिले पुट्टू विदेश कंपन्यांत आशिल्ल्यावर आशिल्ले. तर ते हांगा येवच्या कारण कसलें? हांव विदेशी कंपनींतू इंडियांत काम करता आशिल्लो मस्त वर्स. कडे 5 वर्स हांव इंडिया भायर गेलो. US राबलो 2.5 वर्स, कडे युरोपा राबलो, नेदरलँड्सांतू. जाल्यार आमी भायर गेले तेन्ना विचार केलो की थंय राबचे की हांगा येवचे. उठू लोक वताची, तांकां थंय आवडटा, थंय राबताची अशें बी जाता. नाही, हे तर मेन जाल्या. म्हाका दिसता 90% वताची वच कल्या सांगून वताची हांव 4 वर्स येता म्हणून. आणि ती 4 वर्साची मुखार वाडत वता ती. ते कळना. ते एक विशेष म्हाका तेची विचारचे आसा, थंय सोडून तुम्ही कशी आयले म्हणून? आमी एक म्हळ्यार डिसायड केल्लें की 5 वर्सांत येवचेच म्हणून. म्हगेल बी हांगा आमगेल घरांतू आमी एकत्र राबतात मुंबईंतू. आनी आमी थंय आसतना म्हगेल बायलेक थंय हांगा अर्द थंय अर्द अशी मस्त त्रास जाता. जाल्यार म्हगेल भयण आसा मुंबईन, तांणी पळोवन घेतले. जाल्यार म्हणून आमी डिसायड केल्लें की एक 5 वर्सांत परत येवचें म्हणून. आणि मेन म्हळ्यार हांगा भायर देशांत गेल्यार थंय उठू सोयी आसाची हे बरें आसा. जाल्यार आमगे लोक म्हूण मेळनाचे न्ही. आमकां एक म्हळ्यार फॅमिली बरशी राबचे आनी आमगेल आतां खंय लग्न कारण जाल्यार वचून आमगेल रिलेटिव्सां मेळचे, आमगेल फ्रेंड्स हांगाची आसाची. ते पुरा लायफांत इम्पॉर्टंट उरता. आमी एक सायडान पळोवचे न्ही, अशें बॅलन्स करून पळोवन. अगदी बरोबर. ते तुमगेल अगदी हे म्हाका दिसता हो संदेश सर्वांना आयकोच बरे, अगदी उपयुक्त आसा. त्यानंतर तुमकां हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड, पुणा कॉलेजा कडच्यान अलुमनी अभिमान अवॉर्ड, तशीच प्रेस्टिजियस 15th
विश्वकर्मा डॉइन इंडस्ट्री 2024 अवॉर्ड अशी अनेक अवॉर्डांना तुमकां गौरवान्वित केल्या. त्याचे बद्दल आमकां थोडे सांगता आशिल्लें. नाही, हे अवॉर्ड्स म्हळ्यार इंडस्ट्रीन तूं उरताची. आमगेले प्रोजेक्ट्स म्हाका चड अभिमान जावचे म्हळ्यार आमगेले प्रोजेक्टा अवॉर्ड मेळ्ळ्यार म्हाका चड अभिमान जाता. आमगेले पार्लिमेंट हावसा प्रोजेक्टाक ग्लोबल अवॉर्ड मेळ्ळो. ENR म्हणून एक अमेरिकाची एजन्सी आसा, तांणी त्या प्रोजेक्टाक वर्ल्ड वायड गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्सान नंबर 1 म्हणून घेवन हें केलें. म्हाका ते अवॉर्ड्स चड इम्पॉर्टंट दिसताची, बिकॉज ते टीम उठू लोकांनी काम केले तो उठू लोकांक हे जाता. ऑफकोर्स पर्सनल अवॉर्ड म्हळ्यार ते अभिमान उरताची, जाल्यार मेन म्हळ्यार इंडस्ट्रीचे अवॉर्ड्स मेळटा उरताची, जाल्यार आमगेल कम्युनिटीचे नाल्यार आमगेल कॉलेजाचे हे अवॉर्ड्स चड इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार COEP मुगेल इंजिनियरींग कॉलेजान म्हाका डिस्टिंग्विश्ड एल्युमनाय म्हणून नेमले आनी ते अवॉर्ड दिले. ते चड हे जाता. नाल्यार हांगा मस्तीतले कणात उत्तर कन्नडांत तूं इवन हांगा मंगळुरांत तूं अवॉर्ड्स मेळटाची कम्युनिटी कडच्यान, ते बरे चड एपिलिंग उरता. तुमगेल कामाचो गुरुत्व काडून लोकांक दिवचेच पळय, तेची तुमी काम केल्ल्याची हे पावती म्हणटा तशी. त्यामुळे बरोबर आसा. आता ते अटल सेतू, तदनंतर संसद भवन, हाचे नंतर तुम्ही अगदी लायमलाईट म्हणटा पळय तशी जाले. प्रत्येक जणांक तुमगेले गुरुत्व जालो. तुम्ही मूळ कुमटाचेची जाल्यार आमकां बी गुर्त नाशिल्लें अशी. त्यामुळे तेच कसो अनुभव तुमकां, किंवा ते काम करताले कसो एक आशिल्लें? ना, पयलीं हांव मस्तीत इंडियांत बी हांव जेकब्स म्हणून कंपनी मॅनेजिंग डायरेक्टर आशिल्लो. कडेन ग्लोबल हांगा गेले तेन्ना जेकब्स आणि वर्ली पार्सन्स म्हणून ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ताजे हांव ग्रुप प्रेसिडेंट आशिल्लो. जाल्यार कोणाक ताजे बद्दल चड गुर्त नाशिल्लें. आतां हे मेन म्हळ्यार एक टाटा हे जे नांव आसा ते एपिलिंग उरता. आनी हे होडोड प्रोजेक्ट करचे वचून स्पेशली संसद भवना उठून लोकांक एकदम ते इमोशनल कनेक्शन आसा. आणि त्या वचून लोकांक मस्तीतल म्हाका बी मेळच्या मस्तीतल ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे ताजे हाजेन. लोक आपण मस्तीतल गुर्त जालो. 1-1.5 वर्सां पयलीं म्हाका कोणी गुर्त नाशिल्लें कम्युनिटीन तितले. जाल्यार आतां बरे हे प्रोजेक्ट करच्या वचून मस्तीतल लोकांक वळख जाल्या, ते बी इम्पॉर्टंट उरता. तुम्ही आता सांगना पडे म्हाका याद आयलें. कुमटान तूं मगेल पुस्तक कोंकणी पुस्तकाचे ते दिस इनॉग्रेशनाचे आशिल्लें. ते कोंकणी पुस्तकाक येया म्हणून हांव सांगलें मगेल गुर्त आशिल्लो. येवचीची थंय विनायक पै येता आसाची मागीर ते एक मनशाल तेन्ना हांव बी पळयलें. वय लोक चड जाले मागीर पुस्तकाच्या हाका. तशें एक उरता अभिमान म्हणून देशाचे हें आसता ना, ते म्हणलें. थोडे म्हाका हे जालें कामा बद्दल जालें. तुमगे कुटुंबा बद्दल थोडे सांगता आशिल्लें. मिगेल कुटुंब मिगेल कुमटाचे माणिपै म्हणून तांकां ज्योतिश माणी म्हणटाची. पयले लोक ज्योतिश माणी म्हणून वळखताची. तांगेल चेल्लो रत्नाकर पै मिगेल बाप्पा ते बॉम्बेन तूं 1950s तूं मायग्रेट जाले आनी थंय रेल्वेंत ताणें नोकरी केली 30 वर्सां. आणि मिगेल आई सायडान अम्मा सायडान रंगराव बाळेरी म्हणून ते मर्चंट कुमटाचे, ते मस्त लोकांक गुर्त आसाची. तांगेल शकुंतला म्हणून चेल्ली ती मिगेल अम्मा. तर हे अशें आमगेल कुटुंब आणि पुरा आमगेल कजिन्स आणि मस्तीतले लोक, मामा मावशो पुरा हांगाच्यो कर्नाटका मस्तीतलो आसाची, मुंबईंत आसाची. आणि मिगेल बायल लग्ना पयलें नांव चेतना भट म्हणून, ते गोपाळ कृष्ण भट म्हणून ते मावेन कुरवाचे. तर तांणी बँगलोर सेटल जाल्याची. स्टेट बँकांत हय उत्तर कन्नडाची. ते स्टेट बँकांत तूं चीफ मॅनेजरांनी आशिल्ले. मिगेल बायल बी स्टेट बँकांत काम केलें 20 वर्सां. आणि एक चेल्लो म्हाका विश्वास म्हणून, तो आज सिडनी ऑस्ट्रेलिया रावता. ते क्वांटस म्हणून एअरलायन्सा काम करता. आणि तागेलें लग्न जालें अवनी म्हणून मिगेल दुवोची. तर तांणी थंय रावताची ऑस्ट्रेलियांत. अच्छा, इतल्या सर्व कार्यान तुम्ही व्यस्त उरताची. ते त्यांना आरोग्याकडे बी तितले लक्ष दिवका.
तर त्याच खातीर तुम्ही कसो प्रयत्न केला किंवा तुमगे दिवसाची दिनचर्या कशी? नाही, स्वतः काळजी घेऊ का ते कोणी उरो कित्याक आमकां एकतर नाल्या फुल डे माइंडान त्याची येता, ऑफिसाची काम उरता, बिझी जाताची, जाल्यार स्वता खातीर वेळ काडका, फॅमिली खातीर वेळ काडका, सोसायटी खातीर वेळ काडका, हे इम्पॉर्टंट हांव ऑलवेज सांगचें. जाल्यार हे तुमकां काम करून करून अनुभवान आयले उरतले. हय, पयलीं तितलें नाशिल्लें. पयलीं यंग आसतना आमगेल करियरांत आमी इतलें बुडून वताची की हेल्थाची काळजी घेना, केन्ना फॅमिलीची काळजी घेनाची, सोसायटी बद्दल विचार करनाची. जाल्यार हे एक्सपिरियन्स यंगस्टर्स बी आत्तां दोन विचार केल्यार बरें, कित्याक मागीर फिजिकली तुम्ही फिट उरल्यार तुम्ही मेंटली बी फिट उरतात आणि ताजेन मस्त एनर्जी येता काम करच्याक. तर आम्ही मोस्टली सकाळी योगासन उरतात 40 मिनिट्स टू 1 hour, आणि सांजेरी जिम उरता, ना रनिंग उरता, नाल्यार सायकलिंग उरता, कसं तरी बिगेन इंटेन्स फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करता. आणि ह्या मुगेल 365 days उरता. हांव एक बी दिवस चुकायना. आणि ते कसं नाही जालता की सकाळ ना सांजेर तरी करता. दोन्ही एक वारा 3-4 दिवस जाता जाल्यार ना एक तरी करचेची हे दृढ निश्चय, आणि ते करचे मागीर करचे. नाल्यार त्या डिसिप्लिन ना जाल्यार ते जायना, ते चुकून वता. एक कोणाक करचे ना तांगेल्या बरें नेवान उरता, म्हाका वेळ ना म्हणून. सो हे आयकोचे हाडना, लोकांना अंतुल्यान थोडं शिकचे हाडना. तर तुम्ही अनेक संघ संस्थाचे आणि मेंबर आसाची, ते खंयचे अशी? आता मेन म्हळ्यार आमगेल इंडस्ट्रीच मस्त तितलं CII म्हणून आसा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, व्हड संस्था. ते पुराय ऑल सगळी इंडस्ट्री इंडियाचे तांत शामील उरताची. ताजे नॅशनल कावन्सील उरता आणि कडे स्टेट कावन्सील उरता. हांव ते रोड्स अँड हायवेज नॅशनल कावन्सिला चेअरमॅन आशिल्लो, महाराष्ट्र स्टेट कावन्सिला व्हायस चेअरमॅन. हाजेन बिगेन इंडस्ट्रीच एकतर टुगेदरनेस जाता, टोटल लोक एकत्र येताची, आणि आमगेल कसं प्रॉब्लेम आसा ते गव्हर्नमेंटाक समजूच जाता. आणि कन्स्ट्रक्शन एक कन्स्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणून आसा, थंय हांव ऍक्टिव्ह रोल सेक्रेटरी म्हणून आसा, व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून रादर. आणि आमगेल COEP मेन म्हळ्यार आमगेल इंजिनियरिंग कॉलेजाचे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सार म्हाका तांणी नेमले. तर ते एक इंटरेस्टिंग, ते अगदी अभिमान, खंय शिकले थंय बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स. तर हे हाका बी थोडसो टाइम दिवका पडटा, जाल्यार ते इम्पॉर्टंट उरता. आता तुम्ही इतलो उठूक केले ते अनुभव वयले न्हू, आतांचे आमगेले नवीन चेडवांक, तर चेडवांक कसो एक संदेश तुमगेलो? तर चेडवांक आणि नवीन चेडवांक आतां म्हळ्यार इंडियांत ऑपॉर्च्युनिटी मस्त येता आसाची. आमगेल टायमार तशें ना आशिल्ले, तितले ग्लोबल ऑपॉर्च्युनिटीज ना आशिल्ले. आतां मस्त तितले ग्लोबल ऑपॉर्च्युनिटीज बी आसाची, जाल्यार भायर परदेशाचे लोक बी मस्त इंडियांत येवन घेवन हांगचे बिझनेसांत इंडियान जे ग्रोथ जाता आसा ते खंयचे कंट्री सद्या तितले जातना. तसो ऑपॉर्च्युनिटी मस्त तितलो आसा. मेन म्हळ्यार जे इंडस्ट्री उरता, एक म्हळ्यार तुमी एंटरप्रेनर जावेत, दॅट इज वेअर यू ऍक्च्युअली गिव्ह जॉब्स अँड क्रिएट जॉब्स. दॅट इज अ इम्पॉर्टंट वोकेशन. तर आता स्टार्टअप्स आणि मस्त तितलो आसात, ताजेन तुमी मस्त देशा प्रगतीक कॉन्ट्रिब्यूट करू शकता. आणि ना जाल्यार ते की टॅलंट असल्यारी तुम्ही बरे बरे व्हड पोस्टारी आणि मस्त तितले रिसर्चांत बी आत इंडियांत हे जाता आसा. खाली बॅक ऑफिसान न्हय, मस्त तितले टेक्नॉलॉजी सेंटर्स इंडियान जाता आसाची. तर टेक्नॉलॉजी प्रगती करचे ट्राय करचे. आणि मेन म्हळ्यार हांन तूं अर्ली करियरान तूं बिगेन इंटेन्स काम उरता आणि स्किल डेव्हलप करका पडटा. आमकां एकगोत आसा अशें न्हय, कसं आमगेल आज बाजून कसं चल्ल्या, आमगेल कंपनींत कसं चल्ल्या, मिगेल एक तितले जॉब आसा तितले विचार करचे न्हय. बाकी व्हड पिक्चर पळोवन ते कंपनींत कसं चल्ल्या, हांव आनी कसं करचें जाता, हे बिगेन विचार केल्यार रॅपीड डेव्हलपमेंट जाता. दॅट्स माय एक्सपिरियन्स. आणि स्वता बद्दल मेन म्हळ्यार स्वता बद्दल एक लिमिटेशन उरता की म्हाका इतले कळटा, म्हाका इतले जाता म्हणून. हांव मस्त तितले वर्स 20-25 वर्स इन्फ्रास्ट्रक्चराक म्हाका काही गोत नाशिल्लें, किंवा व्हड प्रोजेक्ट मॅनेज काही गोत नाशिल्लें. ते पयलीं भीती वाटता की म्हाका इतले येता, हांव इतले करता म्हणून. जाल्यार एक पण तुमी ताजे भायर स्टेप आउट करून ट्राय केल्यार
तुम्ही कडे बोल्ड इनफ जाताची की कसने चॅलेंज असल्यारी तुम्ही स्वीकारू शकता आणि बरे करू शकता. तर त्या बिगेन बोल्डनेस उरका की कसने नवीन ट्राय करायचे. मॅरी आता तुमगेले एक सांगेल वेळेला चेडोंक एक धैर्य येताना ते करची कशी तुम्ही बी तशी केलेली आहे. एक्सपेरिमेंट करचे, थॉट फेलियर उरताची ते तुला लर्न करचे आणि बिल्डअप करचे. हे करू का नाल्यार एक स्टॅग्नेंट जाल्यार तितलं प्रगती जायना. तर आता मुखार आनी कसले कर का अशी कसले तुमगेले एक सपन किंवा विचार असवे? हय म्हळ्यार आतां एवरी टाइम आमकां विचार करता की आतां काम कितले वर्स करचें, ताजे नंतर कसं करचें, हे एक डिसिजन उरताची. म्हाका मेन म्हळ्यार 2-3 एपिलिंग हांव पयले दोन सांगता न्हय की आमगेल स्वता बद्दल आनी फॅमिली बद्दल आनी सोसायटी बद्दल. स्वता बद्दल काळजी, हेल्था काळजी घेता जाल्यार म्हाका एक खंयचे एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट शिकता म्हण आसा. आणि बिकॉज म्युझिक म्हाका मस्त आवडटा, हांव मस्त आयकता, अशी बाथरूम सिंगींग बी जाता जाल्यार खरें खंयचे एक इन्स्ट्रुमेंट शिकता म्हण आसा. आणि खंयचे एक स्पोर्ट्सान तूं डिटेल वचून कसं अचीव करता म्हण आतां हांव गॉल्फ खेळटा तर सिंगल डिजीट हँडिकॅप ट्राय करचे अशें म्हळ्यार कसं पूण एक स्वता अचिव्हमेंट समथींग पर्सनल आणि स्किल बेस्ड. ह्या स्टेजार स्पोर्ट्साची बी उमेद आसा. आय मीन आय लव स्पोर्ट्स. तर त्या एक आसा. आणि सोसायटी बगे चड आतां आमी कशी डोनेट करताची, पयशे दिताची, मस्त लोक करताची जाल्यार तुमी टायम कशें दिवचे जाता त्या मेन. आणि तुमगेले एक्सपिरियन्सान तुमी टायम दिल्यार मस्त तितली प्रगती करचे आसा. म्हणून आमी आतां एक कुमटांत एक फाउंडेशन सेटअप केल्या मनोरंग म्हणून व्हेरी रिसेंटली. मिगेल बायल पूर्वा पळय ती थंय चेअरपर्सन आसा. तर ते स्पेशल किड्सां खातीर, चेडवां खातीर तांकां हाडून घेवन तांकां ट्रेन करून घेवन तांकां स्पोर्ट्सा ट्रेन करून ऑलिंपिक्सा धाडचे अशें म्हळ्यार तांकां सेल्फ सफिशियंट करचे. तर ते फाउंडेशन आमी आतां वाडयता आसा. ते दयानिलया म्हण आशिल्ले ते तांकां एक नवीन जाग घेतला आमी थंय ते सेटअप करून घेवन तांकां सोसायटी खातीर आनी मस्त तितलें करचे विचार आसा. आमी इतले वेळ फक्त तुमगेले कामा बद्दल विचार केल्लो. आज आमकां एक नवीन हिंट मेळ्ळे, इतलो बरो विचार मेळ्ळो त्या बद्दल मस्त आभारी. त्यानंतर तुम्ही एक शिक्षण घेतील उरता आणि काम दुसरे उरता. आता अशी जाल्या साधारण तुमगेली बी तशीच तुम्ही शिक्षण. तर त्यांना कसले त्रास जाता? बिगेन त्रास जाता. आणि हांव बी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, म्हाका सिव्हिल आणि कन्स्ट्रक्शनाचे म्हळ्यार एज्युकेशन अशें ना. आणि हांव इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग करून केमिकल इंडस्ट्री शिरलो. त्या बिगेन डिफिकल्ट आशिल्लें. हांव तातूंत इलेक्ट्रिकल पार्ट करता आशिल्लो. जाल्यार मेनली मिगेल अशें दिसता की तुमगेलें एज्युकेशन सिस्टम उरता. आमगेल इंडियांत एज्युकेशन सिस्टम मस्त स्ट्रॉंग आसा. तुमी मस्त तितलें शिकताची जाल्यार मस्त तितलें विसरताची, रायट. आणि ते एवरीथींग इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉजीक अँड इंटेलिजन्स. आणि हे उठू लोकांना उरता जाल्यार मेनली लोकांक भंय दिसता बिगेन की हे मिगेल फील्ड न्हय, हे बिगेन डिफिकल्ट उरतले म्हणून. ते ओवरकम केले कसले करेत म्हळ्यार अशें काही खंयच्यान लोक कसले एक्सपिरियन्स ना अशी कितले हे करताची. सो ताजे खातीर बिगेन मेंटल स्ट्रेंथ उरका आणि बिगेन बोल्डनेस एक्सपेरिमेंट करची बिगेन ताकद उरका. त्या केल्यार डोमेन एक्सपिरियन्स ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तुमी इजिली कॉन्कर करचे. तर तुमगेले इतले वेळ उलयले एक नमुने स्फूर्तीशी आयले आमकां बी हे विचार आयकून. हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आसाची ते दाखयता ते खंयच्या संदर्भार म्हणून सांग. हे आता सध्या मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर त्यांनी सन्मान केल्लो. हे दिल्लीन तूं एक रामभाव माळगी फाउंडेशन म्हणून आसा त्यांनी सन्मान केल्लो मिगेलो. दिल्लीन जाल्यात सध्या एक 3-4 महिने पयले. नवीन चीफ मिनिस्टर बारी फॉरवर्ड लुकिंग. आणि हे मिगेल COEPचे तुमगे कॉलेज एल्युमनाय एसोसिएशन एल्युमनाय डिस्टिंग्विश एल्युमनाय म्हणून महाराष्ट्रा गव्हर्नर आशिल्ले. तर हे इम्पॉर्टंट अवॉर्ड. हे आमगेल हे मेन हांग युथ ऑफ GSP हांग मंगळुरान तूं पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हणून त्यांनी आपयले ते GPL उत्सवा वेळारी.
हे आमगेल एक प्रोजेक्ट बद्दल आमगेल जयशंकरजी तांणी मस्त तितलं तांगेल कशी वायड नॉलेज आसा ताजे बद्दल. सो तर हो फोटो आमगेलो संसद भवनाचो, थंय मस्त पण वत आशिल्लो हांव, आनी ते दोळ्या आयदराक ताजे फिनिशिंग आनी पळोवच्याक भारी आनंद जालो. आनी हो मेन अतल सेतू हांगा एक मध्य एक व्हड सेक्शन आसा 2000 टन, ते हाजे भितर ओशना मध्य ते इरेक्ट करून घेवन न्हू ते टायड पळोवन करचे एकदम कॉम्प्लेक्स, आनी हे केल्ले भारी अभिमान जालो आमगेल फुल कंपनीक. आमकां देशा लोकांक बी अभिमान अशें हे काम जालें. आनी हे आमगेल नोयडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इतल्यान थोड प्रोजेक्ट आतां चलचे. हे इंडियाचे आनी एशियाचे सगळ्यांत व्हड एअरपोर्ट जातलो. आतां सध्या फर्स्ट फेज चल्ल्या आनी एकदम फास्ट ट्रॅक आनी मस्त तितले 10,000 लेबर थंय आसा सायटारी, आनी मस्त तितलें काम जाता आसा. 2.5 वर्स भितर हे फुल एअरपोर्ट आमी तयार करता आसा. हे आमगेल आनी एक मेन इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आतां इंडियान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग जाता आसा. तांत ते मायक्रॉन म्हणून एक अमेरिकन कंपनी, तांणी फर्स्ट इंडियन सेमीकंडक्टर इंडियान मॅन्युफॅक्चरिंग सेटअप करता आसा. आनी ते बी एकदम फास्ट ट्रॅक प्रोजेक्ट आमकां 15 म्हयने 16 म्हयने भितर कन्स्ट्रक्शन कोरून घेवन तांगेले टूल्स भितर घालचे. एकदम फास्ट ट्रॅक आनी व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. तर इतलें तुमी एक सांगले तुमगेले विचार जावं एक समाजा बद्दल भारी आमकां प्रशंसनीय अशें दिसलें. आतां कोंकणी बी पुस्तक वाचता की तुमी? मिगेल म्हाका बेगीन टायम लागता आनी ते मराठींत वाचच्यो. तुमगेल पुस्तक वाचलें हांवें. तुमगेल ते शॉर्ट स्टोरीज आनी ते इजी उरता, बेगीन शॉर्ट स्टोरीज उरता, चड लांब ना जाल्यार बेगीन वाचचें जाता. जाल्यार थोडशे वाचता, चड वाचना. न्ही मागीर कसं जालें आतां एक लोकांक प्रचार प्रसाराक तुमगेल तसले एक व्हडो जाग्यार आशिल्ले लोकांना खंय गेले तेन्ना आमगेली मातृभाषा कोंकणी किंवा अशी सांगले म्हळ्यार ताका एक वजन येता. आनी म्हाका खुशी जाली तुमी पुस्तक वाचलें म्हणून, कारण की तुमगेले शेड्यूल पळयल्यार ही पुस्तक ओपन करच्या बी वेळ आसकी ना की तशी. त्यामुळे खुशी जाली तुमगेले नंतरचो विचार स्पोर्ट्स जावं ते एक लोकांक गरजू लोकांक उपयोग पडचे तुमी करचे काम आनी ते सगळ्यांक तुमकां यश मेळो अशी तुमगेली मुखारी भरभराट जावं ही इच्छा व्यक्त करून तुमी आमगे खातीर इतलो वेळ काडलो हाच्या बद्दल तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद. थँक्यू तुम्ही हांगा आज आपयल बद्दल आनी हे पुरा विचारिल बद्दल आनी तुमी इतलो फ्लेक्सिबल टायम आनी ब्युटिफूल फॅसिलिटी हांगा भारी आनंद जालो. तर आमगेले विश्व कोंकणी वीक्षकांक बी अनेक अनेक धन्यवाद. नमस्कार.